बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. उठ परसळी जा, तुझो ऊस वाडायला, सर्वेस्पराची महिमा तुझेर प्रकाशता. इजाया 60 पहिली बोल. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1. पळय मोगाचे न्हू. सो मी जेजू भोव पवी सक्रामेंतांत हजर जावं मुखार सत्ता आसतना आमी मोगाचे न्हू आमच्या न्हिदेंतले झेमेंतले अंधकारांतले उटया आनी परसळी जावया. गावयान तें गीत, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. ये 16 ऑन पेज नंबर 27. ये 16 पान नंबर 20 आणि 7. सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा हावासा सौम्य हांगा हावासा सौम्य हांगा हावासा सौम्य हांगा हावासा सोडवंदा तू मुझो शिकोंदा तू मुझी घटा तू मुझो देव तू मुझो सोडवंदा तू मुझो तू मुझी घटा तू मुझो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळें सोता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा हावासा सौम्या हांगा वासा सौम्या हांगा हावासा सौम्या हांगा वासा
हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. भाऊ मोगाच्या न्हू आज मागदलाच्या मोरये सांतिनीचें फेस्त सेंट मेरी ऑफ मागदला सांत मोरी मागदलाची हिचें फेस्त जावन आसा. ह्या फेस्ता दिसा देवाचें उतर आनी देवाचो संदेश आमकां मेळटा. इसाया प्रवादीच्या बुकांत 60 आनी 6 स्वरांत थंयसर 11वी आनी 12वी वळ. Isaiah 66 verse 11 and 12 म्हज्या उपरांत सांगा. बुजवण दितली तिची स्थानां चिवोन दादोशी जाया. बुजवण दितली तिची स्थानां चिवोन दादोशी जाया. तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा एका न्हंय परी एका न्हंय परी हांव तिका शांती धाडटलो शांती धाडटलो आनी भरोन ओमतता त्या व्हळा बरी राष्ट्रांची संपत्ती तिच्या बाळांक हांडीर बसून व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. अर्गां तुका सुम्या जेजू तूं म्हाका बुजवण दिताय. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक आपलो पानो दिवन दाजोशी करता की म्हज्या दुखांत तूं म्हाका बुजवण दिताय. म्हजी दुखां तूं पुसून काडताय. जशें एक आवय भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियोंक दिता की तुज्या दैवी कृपेंतले म्हाका पियोंक दिताय. एका न्हंय परी तूं शांती धाडताय. बरोन वमतता त्या न्हंय बरी त्या व्हळा बरी राष्ट्रांची संपत्ती म्हाका तूं दिताय. म्हाका कितेंच उणो पडोंक दिनाय. खावंक आनी जेवंक न्हेसोंक आनी पांघरूंक रावंक बेडार सकट म्हाका वदकसून दिताय. हालेलुया होसान्ना. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3. येरेमिया प्रवादीच्या बुकांत 30 आनी 1 वर्सांत 3ऱ्या वळीर सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. तुमी म्हणा पयस्तावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजून दाखयता. वय सर्वेस्परा देवा हांव तुज्या तावन पयस सरला. तूं म्हाका पयस आसा म्हूण म्हाका भोगता तरी तूं म्हजो मोग करताय. सासनीक मोगान तूं म्हजो मोग करताय. तुजो विस्वासी मोग आजून म्हाका दाखयता. तुका जावं अर्ग आनी होगळाप सासनाच्या सासनाक तुज्या मोगाक हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. तुज्या मोगान जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी. अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू. हालेलुया. मोगाचे न्हू आज सांत मागदलाचे मरयेचें फेस्त जाल्यार थंयसर पयलें वाचप आमकां गितांतल्या गीत बुकांतलें सॉंग ऑफ सॉंग्स गितांतले गीत बुकांतले अवस्वर थंयसर 2 आमी काडल्यार थंयसर 4थ्या वळीर अशें बरयलां. सॉंग ऑफ सॉंग्स चॅप्टर 2 वर्स 4. म्हज्या उपरांत सांगा. आपल्या जेवणा सालाक ताणें म्हाका हाडला म्हजे ताजी निशाणी म्हळ्यार ताचो मोग. वय सम्या जेजू तुज्या जेवणा सालाक बोपूय सक्रामेंताक त्या आराधनाक त्या मिसाच्या बलिदानाक तूं म्हाका हाडताय. म्हजेर तुजी निशाणी तुजो मोग जावन आसा. तुजो मोग म्हाका दाखयताय. मागदलाच्या मरये बरी तुजो मोग करूंक तुका सोदूंक तुजो अनुभव जोडूंक तुज्या दर्शनान दादोशी जावंक म्हाका फावो कर. हालेलुया. गितांतले गीत बूक अवस्वर 3 वळ 1. सॉंग ऑफ सॉंग्स चॅप्टर 3 वर्स 1. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हज्या खाटयेर सोदलो. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हज्या खाटयेर सोदलो. वय सम्या जेजू मागदलाच्या मरयेन दीस आनी रात तुका सोदून तुजें दर्शन घेतलें. तुजो पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव तिणें जोडलो. हांवें तुका सोदूंक दिसाक आनी राती तरी एका तुका सोदूंक तुका तुजें दर्शन घेवंक तुज्या मोगाचे एकवटान जियोंक म्हाका तूं फावो कर. हालेलुया होसान्ना. हालेलुया. मोगाचे ह्या गिता द्वारे मागदलाच्या मरयेची भगणां आमची करून घेवया. विस्वास म्हजो तुजे ते तुजो मोग सोम्या म्हजे ते. C14 ऑन पेज नंबर 90 पान नंबर 90 कंतर नंबर C14 C 14.
विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोग सोम्या मुझेत विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोग सोम्या मुझेत विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोग सोम्या मुझेत तुझे संगी सोम्या हांव चलता तुझे थंय मोगान जियेता तुझे संगी सोम्या हांव चलता तुझे थंय मोगान जियेता विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोग सोम्या मुझेत विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोग सोम्या मुझेत सोम्याचो मोग आमी अनुभव करया साकवान पळया सोमी कितलो स्वादीक कितलो रुचीक ताच्या शारांनी येतात ती सुभागी मगदलाची मरी सोम्याक साकवान पळयता तो कितलो स्वादीक ती सर्गीची दैवीक रूस ताचे थंय आसा ताच्या शरण ती आयली ती भाग्यवान जाली आमी तिच्या पर्यंत जेजूचो मोग करया तुझो मोग सोम्या रुचिकाम्र तुझो वैभव कोणाटापी तुझो मोग सोम्या रुचिकाम्र तुझो वैभव कोणाटापी विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोग सोम्या मुझेत विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोग सोम्या मुझेत तुझो मोग सोम्या हांव नियाळता तुजी काकृता वाशेता तुझो मोग सोम्या हांव नियाळता तुजी काकृता वाशेता विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोग सोम्या मुझेत विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोग सोम्या मुझेत हो मोगाच्या न्हू आज मागदलाच्या मरी जे फेस्त आमी करता तर म्हाका भोव मोगाची सांतीण म्हळ्यार मागदलाची मोरी कित्याक म्हळ्यार धैर्यान तिने प्रकट केल्लें जावन आसा म्हजे थंय 7 देंवसार आसले आनी सोम्या जेजून म्हज्या जिवितांत येवन म्हजे 7य देंवसार थांवडयले आनी आतां हांव जेजूची जावन आसा तिच्या जिविताच्या करेक ती फ्रांसांचो सुवार्ता प्रकट करता आनी एका फातराच्या माट्यान ध्यानाचे मागण्याचे सोम्या तें एकवटाचें जिवीत जिवन एक महिमेचे मरण ती मरता आनी सरकार आज वर्ती सांतीन जावन परजळटा मागदलाचे मरयेचें जिवीत मोगाचें केदें वर्तें जावन आसा एक बडी कोणें म्हाका विचारलें अशें सेकारे तरी गेल्ल्या उपरांत एकल्यान म्हाका विचारलें फादर तुमी आज पातक रडोवन जिणी बदलूंच्या विशयांत उलयल्यात तुमच्या जिवितांत तुमी एक व्हड महापातकी म्हूण सांगतात की म्हणटा आसतना म्हाका म्हज्या काळजान चुम्म जालें कशें हांव एक महापातकी म्हूण सांगचें
देखून हांवें जबाब दिता आसतना जागृतकायेन दिली. हांवें म्हळें पळय हांव एक पातकी, पूण तितलो व्हडलो पातकी न्ही. हांव त्या दाडा एक नवो याजक, पूण मोगाचें न्हू. आतां हें म्हाका बगता. हांवें सांगाचें आसलें खंडीत हांव एक महापातकी, पातक्या पैकी वर्तो पातकी हांव जावन आसा. सांतीनी तेंय मोगाचें न्हू. आमी पळोवचें वर्तेपण म्हळ्यार आपूण महापातकी म्हण ती वळखून घेतात. मागदलाची मरी वळखून घेता की आपूण पातक्या पैकी महापातकी. 7 महापातकां म्हणजे ती आसलीं, संपूर्ण तरान ती आसलीं. कित्याक 7 म्हळ्यार एक संपूर्ण या परिपूर्णाचो एक संकेत. ती वता की आपूण महापातकी. 7 महापातकां हर एका तरान आसली. म्हणजे थंय नातलें पातक नातलें, पूण सोमयान म्हणजे जिवितांत संपूर्ण तरान नवें साव हाडलें म्हणून ती स्विकार करता. आनी सोमया थंय संपूर्ण तरान एक नवें जिवीत जियेता. तिच्या जिवितांत थंय म्हाका 7 संदेश मेळ्ळे. हांव थोड्या दिसांत हांव मागदलाचे मरये विशांत नियाळ करन ह्या फेस्ताक तयाराय करन आसा. तिचे थंय आमी पळयता अखंड पातयणी आनी सोम्या लागीं भोव लागशिल्लो संबंद. अखंड पातयणी भोव लागशिल्लो संबंद. पयलो विशय जावन आसा वय जेजू थंय तिका आसचें भक्तीपण विशेष. आमी वाचता लोकाच्या वांजेलांत 8व्या वसरांत पयल्या वळेंत मागदलाची मरी थोड्या स्त्रिया सांगता जेजूचो आनी जेजूच्या शिसांचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करता. मात्र तांच्या सर गरजांनी ती पावतात. म्हणजे जावं पुरो तांची वस्त्रां उमळची, तांकां जेवण तयार करचें, तांणी आसलेलो जागो झाडचो नितळ करचो, तांचे कितें गरजो आसा ते सगळे तेसूंचे मातनी ती आपणाचे लागीं असले पयशे सयत दिवन तांच्या गरजांनी ती पावता. असलें भक्तीपण, असलें एक लागशिल्लो संबंद जेजू लागीं आनी जेजूच्या शिसा लागीं तेणें दवरून काडून गेल्लो जावन आसा. दुसरें ती विस्वासी जाली. जेजूच्या कुर्साच्या पांयां ताळा उबें रावन जेजूक मरणाचें फर्माण मेळटा आसतना जायते जेजूचे आपोस्तलांनी शीस भियान धांवन केलें, पूण मागदलाची मरी येली ना. बगार जेजूचो तिणें विस्वासीपणान फाटलाव केलो. ताच्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका नित्यपूम आनी उपरांत तो पुनर्जीवन जातानाय ती आसली. आनी तिसरें जावन आसा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक ती साक्ष दिता. जो आमच्या वांजेलांत 20व्या वसरांत पयल्या वळेंत तावन आमी वाचता कशें मागदलाची मरी पुनर्जीवन जेजूचें दर्शन घेता. जेजू तिचे लागीं उलयल्या उपरांत ती सगळ्यांनी वचून सुवार्ता प्रकट केला. हांवें सोम्याक पळयला, हांवें सोम्याक पळयला. म्हणजे हांगासर आसा 4थो विशय. ती सुवार्ता प्रकट करता. हांवें सोम्याक पळयला, हांवें सोम्याचे पांय धरल्यात, सोमी म्हजे लागीं उलयला, हांवें ताका रब्बोनी सोम्या म्हूण आपयला, तिणें म्हाका नांवान आपयला, मरये म्हणून ताणें आपयला, म्हजें नांव ताच्या ताळव्या हाताचेर ताणें खांतयलां. ताचे थंय हांव एक नवी व्यक्ती जावन आसा, संपूर्ण तरान बदलल्या आनी सोम्याची सोडवण हांवें आपणायल्या. ही बरी खबर ती प्रकट करता. म्हाका आनी तुका संदेश जावन आसा आमी मरये बरी जेजूचो फाटलाव करी जाय. 5थो विशय जावन आसा वय तिचें धैर्य आनी तिचें मुखेलपण. आमी पळयता हांव स्त्रियांक सांगता घाल ती जेजूचो फाटलाव करता धैर्यान. नाजाल्यार दादले मात्र जेजूचो फाटलाव करनासले. ती स्त्री जाल्ली जाल्यार हेरा स्त्रियांक सांगता घेवन जेजू सांगता ती सुवार्ता आयकोंक आनी अजापां विजमितां करच्या आनी देवाचें राज्य स्थापन करच्या. त्या वावरांत ती मुखेलपण घेता. आनी जेन्ना जेजू खुर्सार मरता आसतना सयत सांजू हांव तो वांजेलिस्ट या जेजूचो आपोस्तल आनी हेरा स्त्रियांक ती मुखेलपण करता. खुर्सा मडी उबें रावंक जेजूची कूड न्हिकपूंकी ती मुखेलपण घेता. आनी उपरांत जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ती मुखेलपण घेता सुवार्ता प्रकट करच्यान. 6वो विशय तिचे जिवितांत आमी पळयता तिचे संपूर्ण तरान एक बदलावण रूपांतर. पयलीं ती खेती वर्ती पातकी जावन आसली, आतां संपूर्ण तरान सोम्या थंय वय परिवर्तन जाली. वय तुमी जिणी बदलल्या करीत देवाच्या राज्यान तुमी रिक्षेनान म्हूण सोम्या जेजून सांगलें. ती संपूर्ण तरान आपणाची जिणी बदलिता आनी विस्वासी आनी सोम्या थंय पवित्र ती जाता. 7वें जावन आसा ती जिणी बदलापाक आनी सोडवण जोडच्याक आमकां एक आदर्श जावन आसा. वय सोम्या थंय ती सोडवण जोड घेता. सोम्याच्या मोगाची ती जाता. तर मागदलाच्या मर्यादेन कितले आमकां मोगाचे न्हू वय संदेश आसात. ते सगळे संदेश आज आमचे करून घेवया. वय जशें मागदलाची मरी जेजूचो मोगान, जेजूच्या मोगान ती जियेता अखेर पर्यंत सोम्याक विस्वासी जावन जियेता. आमी अशें विस्वासी जावंक आमी फुडें धरया. परतून तें गीत आमी काळजांत तावन मागदलाच्या मरये बरी म्हणया. विस्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजेत, तुजो मोग
मोक्ष मुझेत विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोक्ष मुझेत तुझे विन कोण माका आश्रो तुझे विन का माका दुसरो तुझे विन कोण माका आश्रो तुझे विन का माका दुसरो विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोक्ष मुझेत विश्वास मुझो तुझेत तुझो मोक्ष मुझेत. मोगाच्यानो विविध त्या सवा आमी देवा मुखार दवरया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात आनी काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी देवाक गाणी फुकळाव दिवन तुमचे देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. 55 वर्सांचो जन्म दिवस आचरता शैलेश ऑल्विन रेगो आणि नीलेश मेल्विन रेगो. फर्स्ट बर्थडे मेलरॉय फर्नांडीस कैकंबा. लॉरेन्स डिसोजा मुंबई फिल्म डिरेक्टर. अनिशा फेरावो काटी पडला. डेनियल मस्करिनस दुबई. मेलानी मेंडोन्सा तांपा USA. देवाकर गाणी होकलाव दितात वरती अजापा विजमिता आनी दैवी कलोरेत्री मंदिरांत देवान तांचे मागणे आयकल्ल्या पासत. आगस्टीन मंतेरो विजयडका. पिडा गुण जावन विकिन्स आस्पत्रेन फाटीं आयिल्ल्या पासत. ऑल्विन रस्केना मुलुंड. आस्पत्रेंत असलें भुरगें सिरियस असलें बरें जावन घरा आयिल्ल्या पासत देवाक गाणी होकलाव दितात. भुरग्यांचें देणें लाभलेल्या पासत तांकां एक घर जाय आसलें वासे ती रावतली थंय जावन मीरा रोड एक घर जायचें आसलें 12 वर्सां जावन तांणी चिंतलें घर जावना. दैवी कलोरेत्री मंदिराचें आराधन पळोवन भक्तीपणान मागता आसतना तांकां तक्षण तें घर मेळ्ळें आनी पयशांची सगळी विलवरी जाल्ल्याक अर्गांनी होकलाव दिता एक कुटुंब आतां ती मीरा रोड रावतात. IELTS पास जाल्ल्या पासत. OET एग्जाम पास जाल्ल्या पासत. आयर्लंड पावुल्ल्या पासत. जर्मनी पावून थंयसर शिकप अखेर करून आतां बरें काम मेळ्ळेल्या पासत. सैरीक जाल्लेल्या पासत. काजाराचें कार्य ह्या पावसा वेळार दवरल्यारी बऱ्या आदारान जावन कसलीच अडकळ जायनातले पासत. आनी भुरग्यांचे देणें लाभलेल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत. जायते रीण असलें अजापान विजमितांनी देवान गुपीत संपत्ती आनी लिपोवन दवरली दिरवी म्हणल्या बरी तांची आर्थीक अडचणी देवान निवारलेल्या पासत. सर्गुक्त देवान आशिर्वाद घालून कुटुंबांत असलें जगणें झुजू नपयज केल्ल्या पासत. शेजारान सांगता जाग्याचे समस्या आसले दैवी कलोरेत्री मंदिराचें आराधन पळोवन पळय त्या उपरांत तांकां करपा मेळ्ळी सजाच्या लागीं उलोवंक तांचे लागीं राजी जावंक आनी तांचे समस्या इत्याद कणकाण घेवंक. आतां घरा येवंक रस्तो आसा. समस्या तीच जाल्यार सगळ्या गांवांतच शेसमारा शांती समाधान स्थापन जाल्ल्या पासत. वायट वाटेन आसलो भुरगो पळय केदाळे मोबायलाचेर आसलो दैवी कलोरेत्री मंदिराक व्हरन 5000 कन्न आपण हाडल्या उपरांत आतां मोबायलाची ती ओडणी ताची गेल्या आनी बरें करून तो परिक्षा शिकून परिक्षेन पास जाला आनी आतां बरें करून शिकता देखून. दुवेक वायट एक संबंध आसलो तें सोडूंक तयार नासलें. दैवी कलोरेत्री मंदिराक व्हरन थंयसर रयतेर करून फाटीं हाडल्या उपरांत ताणें तो वायट संबंध सोडला. आतां ताच्या शिकपाचेर ध्यान दिवन तें बरें करून शिकता देखून. असलीं जायतीं अजापां विजमितां जाल्ल्या पासत देवाक अर्गांनी होकलाव दिवया. अर्गांनी होकलाव तुका सुमया जेजू. अर्गांनी होकलाव तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांव पासत मागोंक उलो दिला. वॅली आनी वीरा साल्डाना बँगलोर. मेरी हेनरी अराना सहार. मॅगदलीन विलियम फर्नांडीस. ॲरन रॉयन पिंटो. मीरा केंट. फियोना रायसा डिसिल्वा चकाला. ओलिविया रोड्रिगस. डेनियल फर्नांडीस सांताक्रूज हांच्या आनी हांच्या कुटुंबाच्या सर्त्या सांव पासत मागया. मरणांतीक पिडे वरवीं कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट जाल्लीं आसा तांकां निगूण जावचे खातीर. HIV AIDS वरवीं कश्ट नासा तांकां निगूण जावचे खातीर. पडोवन बुजांक मार जाला. वियला सॅवीक ताचो बुजांची दूख गुण जावचे खातीर PhD शिकून सुरू केलां. तें अर्द्यार रावलें ते वेळार पंता पावन देवान फावो करच्या खातीर. IELTS OET एग्जामान पास जावचे खातीर. CA एग्जामान पास जावचे खातीर. बऱ्या विद्या संस्था विशय जावन MBBS करूंक आनी BSc नर्सिंग करूंक प्रवेश मेळचे पासत. पळय लॉयर जावंक चिंतलां तें शिकप बऱ्या तरान जावचे खातीर.
कुटुंबांत असले समस्या पयस जावचे पासत, भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत, बरी सैरीक जावचे पासत, घराचें काम वेळार पंता पावचे खातीर बरो गांवां गेल्लो दुबय गेल्यानंत थंयसर बरें काम मेळचे खातीर सगळीं त्या सामोगाच्या बापूय सक्रामेंताच्या पांयां तळा दवरून आमी म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या हरी एका मलगाणा पासत मागया देवादीन फ्रांसीस रिचर्ड डिसोजा राणीपुरा मँगलोरू बापायच्या आत्म्या बसत मिस दिता कॉलिन मिरांडा देवादीन बेनेडिक्ट आराना मुल्की मेरी रचकिन्ना 9th डेथ एनिवर्सरी मुलुंडू एंटनी रेबेल्लो मुंबई एलिस डिसोजा वालेन्सिया विल्फ्रेड एंटनी डिसोजा मँगलोरू बर्ता बॉर्जेस बेळगांव मोनिका पायस देरेबैल रेम्सी पायस देरेबैल मेरी आनी ॲग्नेस कॅस्टेलिनो देरेबैल तेरेसा मेंडोन्सा मुक्का डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या सर मलगाडांचो विस्तिता डेस्नी आनी कॅल्विन डिसोजा मस्कट डॉक्टर कॉन्राड फुटाडो मुंबई अनिल सेबास्टियन डिसोजा बँगलोरू जॉन फर्नांडीस सांताक्रूज ताच्या जन्म बर्थ एनिवर्सरी वेळार सस्नाचो विशय दिता का येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोती समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. सरलेला समेस बावताचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. आमी दिंबेर बडया बापूय सक्रामेंता पळोवन मागदल्याच्या मरये बरी आमी म्हणया विस्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमिया म्हजे थंय. विश्वास मुजो तुजेत तुजो मोग सोम्या मुजेत विश्वास मुजो तुजेत तुजो मोग सोम्या मुजेत. मागदल्याच्या मरयेचें परिवर्तन आनी तिका मेळ्ळलो दैवीक अनुभोग आमचोय जावच्या खातीर दैवीक रेत्र मंदिरांत 25 तारखेतान 20 आनी 8 तारखे पर्यंत रेतर आसा ब्रेस्तारा संजेता थर्सडे इवनिंग ऑनवर्ड्स 20 आनी 6, 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 तारखेर आयतारा दनपारां तुमी फाटीं वचीत. 20 आनी 9 तारखेर तावन आमल्या पासत वायट वडण्याक वळख जाल्ल्या पासत म्हणजे ड्रग एडिक्शनाक ती खंयच्या एडिक्शनाक वळख जाल्ल्या पासत विशेष रेतीर आसा 29th, 30th, 31st आनी 1st of August कापोचीन पात्राप आशा किराणा तावनी हांगासर येतले. तुमी ह्या कुटुंबा समेत येवन मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांतल्या त्या आमालाच्या देवसराक पयस करूंक आमी सांगाता मेळोन समया लागीं प्रार्थना मागया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जानीस हांव सांतेकट्टेतावन. लास्ट विकांत हांव आनी म्हजी भयण ह्या मंडे रेतीरेन भाग घेवंक आयिल्ल्या. घरा माय मात्र आसली, मम्मी कामाक गेल्ली, पूण आमी फाटीं वेतना तिका कॉल करतना माय कॉल आन्सर करिनातली. आमी घरा वचून पळयतना ती पडला. ती एक्चुली तिका 2 फावटी पांयाचे सर्जरी जाल्ले, पूण तिका कितेंय मार जायनासतना तिका देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या भयणीक लास्ट विकांत युरीन इन्फेक्शन जाल्लें, तांतूय ताका जेजून ताच्या अमोलीक रक्तान ताका धुवन बरें केल्ल्या खातीर हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका आबा बापा, अर्गां तुका आबा बापा, महिमा तुका जेजू सोम्या, महिमा तुका जेजू सोम्या, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. म्हजें नांव लावेना, हांव सुरत कलपिरगजेची. म्हज्या पुताक आदल्या हप्त्यांत तो बेंगलोर तावन रजेर आयिल्लो. ताची इंटर्नशीप जावन ताका बऱ्या तरान ताचें इंटर्नशीप करूंक देवान फोव केल्ल्याक हांव पयले अर्गां दितां. आनी प्रत्येक जावन ताका एक दांताचें इन्फेक्शन आशिल्लें, जिवंक आनी पुरो जायनातलें. जशें डॉक्टराक मेळोंक हॉस्पिटलाक वचून फाटीं येताना ताका तकली गुल्ले बरी जावन ताचें स्कूटर स्किड जावन तो सकला पडलो. सकला पडटना ताच्या दोंपराक आनी पांयाक मात्र इल्लेशे गाय जाले. त्या व्हडल्या अवघडान देवान ताका निवारल्या खातीर हांव काळजांत तावन देवाक अर्गां दितां. आनी म्हज्या भयणीचो पूत UK तो MBA करूंक म्हणून लॉजिस्टीक शिकोवंक म्हणून गेल्लो. ताका 2 वर्सांची विजा ताणी आसा आनी इतले लाख ताच्या एकावंटार जाय आनी 3 लाख ताका 2 वर्सांच्या विजाक जाता म्हणून पुरा सांगलें. पूण थंय गेल्या उपरांत पुरा ताणें सांगलें खंयचेंय जावनातलें, सगळें फटयलें ताका. पूण देवान ताच्या दुतांक धाडून कोणा ना कोणा मारिफात ताका आदार दिवन ताचें शिकाप ताणें केलें.
1 वर्साची विजा ताची आशिल्ली पूण आनी 1 वर्सा विजा ताणें पयशे करूंक आशिल्ले मेया म्हणसर 3 लाख ताणें ल्हान ल्हान कामां करून कश्टांनी म्हणल्यार बरी त्या परगांवांत ताणें ताचे विजाय रेडी केली. हर एक दीस तो देवाचे उतार वाचता, मिसाक येता, मागण्यार आसा. सदांच ताका उत्तेजना आमी दितले. हांव देवाक आसात दिसलें की तें सनापता तुका तूं देवाचेर भरोसो दवर आनी हर एक तुजे एक कश्ट आनी दगद तुका तुज्या फुडाराक तुका बऱ्यांतलें बरें देव कितें दिवंक आशेता तें घेवनच्याक तें जाता. ताका तूं फाटीं सरान जमून त्याच प्रमाणें देवान बसयलां तें आमकां आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटा सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सोर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडोश्यो करता. होय हें उता ताचें तें जारी जालें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव मणिपाल जावन गेल्लें. म्हजें नांव एमेल्डा मार्टीस. हांव पुणेरेक पुट्याक रेस्तिरे वता पूण सगळ्यांक साक्ष दितना जावं दी ना पदराक इलीक म्हळ्यार कोण कुटपाचे आसात सांगात रावचे म्हणटा म्हाका मस्त बगताले. कोणी ना म्हणजे कुटुंबाचे हांगा येनातल्या म्हळ्यार येतात पूण हांगा रेतीरेक येनातली. हांव एकलीच आसताली न्ही. ह्या परा म्हणजे भावाची बायला म्हाका बारीक खुशी जाली आनी हांव माणिपालच्या जाणांक सांगताली रेतीरेचे विशद हे तुमी फुडें माणी हाका रेतीरेक या म्हळ्यार म्हाका फुरसत ना डी म्हाका येवंक जायना म्हणटाली. पूण आदल्या म्हयन्यांत विमालाचे रिट्रीटांनी आसले हांगा त्या वेळार मस्त जाणां मणिपालची आयली. म्हाका बारीक खुशी जाली म्हाका सगळ्यां आयली न्ही म्हूण सांगून. गीत नंबर ये 26 पान संको 26 पेज नंबर 26. येतावमी बोणा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वोणा उल्लासा जेवणा तुझ्या सर्गीच्या जेवणा तुझ्या सोमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्तीन मोगा तुका आमी हसिता काळजान मोनान एक जाण तुजी स्तुती गाता वरदा बलिदा तुका आमी भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोव मोगाच्या न्हू आज सांतीन मागदल्याच्या मरयेचें फेस्त ही म्हाका भोव मोगाची सांतीन मातनी एक भोव अपुरबायची सांतीन. तिच्या जिवितांत ती देवातान भोव पयस आसली. ती 7 महापातकां तिका जिविताची वर्ती दादोसकाय दितेली आनी त्या पातकांचो ती जियेली. देखून ती उपरांत म्हणटा म्हजें तें 7 देंवसार आसले. आनी जेन्ना ती सोम्याक मेळटा सोमी तिच्या जिवितांत येता ती संपूर्ण तरान बदलता. तिचे तें असले 7 देंवसार धांवतात मात न्ही ती त्या 7 महापातकां संपूर्ण तरान पाठ कर संपूर्ण तरान सोम्या थंय एक जावन ती जियेता. सोम्या खातीरच म्हणल्यार बरी तिजें असलें आस्त बदीक सगळें सोम्यान परगट करच्या त्या सर्गींच्या राज्या खातीर सुवार्ता परगटणे खातीर जेजूच्या आनी जेजूच्या आपोस्तलांच्या आनी ताच्या पाटलाद्वाराच्या गरजां खातीर ती समर्पण दिता. तिची जिणीस ती आध्यात्मीक तरान ध्यानांत मागण्यांत सोम्याच्या एकवटांत कम्युनियन विथ द लॉर्ड ती जियेता. अशें तिजें जिवीत महिमेचें जाता. आज म्हाका तुका तें एक आदर्श जावन आसा. म्हज्या जिवितांत हांवें म्हजीं पातकां वळखा जाय. म्हज्या जिवितांत असल्या देंवसरांक खोट्या स्पिरितांक म्हणजे वायट वडण्यांक हांवें धांवडय जाय आनी सोम्याच्या एकवटांत महिमेचें जिवीत आमी जिये जाय. मागदल्याची मरी म्हजे पासत
तुम्हा समेस्त बसो ती विनंती करून दी. तर एक घडीभर मोगाचे न्हू आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. मागदलाच्या मरये बरी आमी रुपांतर जावची, जिणी बदलूंची, मन बदलूंची कितली गरज आसा हें वळखून घेवन देवा मुखार आमी बक्षणे मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. भौमोगाळ बापा आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोषाची बरी खबर दिवन तुझ्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदी मरये मगदलेनाक जेजू आजून जिवंत आसा म्हणून परगटूंक तिच्या विनवणेन आमकांय उर्बा दी. आनी तुज्या महिमेच्या राज्यांत ताका पळोवंक आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. गितांतलें गीत पुस्तकांतलें वचप होकालाचें म्हणटा. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हजे खाटेर सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. देखून हांव उठतेली शहरांत भोंवतेली. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतेली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. शहरांत फारो करून आसलेले फारेगार म्हाका भेटले. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला. हांव ताका थंय सोडून गेली. त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा तुमचो म्हजो देव तुज्या दर्शनाक हांव आत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता. उदक नतलेले सुके धरणे परी म्हजी कूड तुका ताणयता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवापरा श्रेश्ठ म्हजें ओंट तुजी महिमा वर्णितात. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हजे जिणयेंत हांव तुका वखणटलो. तुजें नांव काडन हात जोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजें ओंट तुका वंदितलें. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोगदार. तुज्या पाकाट्याचे सवळे काल हांव संतोसता. म्हजो आत्मो तुका तेंकून रावता. तुजो उजो हात म्हाका सांबाळ धरता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia.
सांग तूं आमकां मरये वाटेर तुवें कितें देखलें? देखलो हांवें फोंडूतो उगतो, देखलो वैभव पुनर्जिवन जाल्ल्याचो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो, तुमचे सवे असो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. आयतारा पंत्या परार उजवडचे आदीं मगदेलाची मोरी पोंडासरशी आयली. थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळली तिणें पळयली. हिणें मोरी पोंडा भायर रावन रडतली. रडत तिणें बागवून पोंडा भितर तीर्ण पळयतना धवेन न्हेसलेले दोगू देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांय कडेन बसून आसलेले तिणें देखलें. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्या रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सुमयाक तांणी खाड व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेना. तितलें म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो मारली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, राब्बोनी. जुदेवांच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धरून रावनाका. हांव येदोळू बापा सरशी सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशी वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मगदेलाचे मोरयेन वचोन आपणे सुमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचे न्हू. आज सांतीन मागदलेच्या मरयेचो आमी उडास करता आसतना तिचे वत्ते सेगूण सोम्या जेजूचेर अखंड पातयेणी आनी सोम्या जेजू लागीं लागशिल्लो संबंद आमकां एक वर्तें आदर्श जावन आसा. सोम्या जेजूचेर तिणें अखंड पातयेणी दवरली आनी लागशिल्लो संबंद दवरलो देखून त्या आयताराच्या सकाळीं वेग्गी उठोन ती जेजूच्या फोंडासरशी वेता आनी थंयसर जेजूची निर्जीव कूड नातली पळोवन ती सगळीच खंगाल जाता, ती सगळीच भियेता आनी ती रडोंक लागता. आनी उपरांत वचोन शिसांक आपयता. शिसी येवन सोदतात आनी शिसांक की अजाप जाता, जेजूची निर्जीव कूड थंयसर ना. पूण शीस वेतात, तिच्या सांगाते असले हेर स्त्रियो वेतात, पूण मागदलेची मोरी थंयच उबे रावन जेजू ना म्हणून ती रडता. आनी ती रडल्या वेळार जेजू थंयसर उबो रावल्यार जेजू तिका दिसोंक ना. कित्याक दिसोंक ना जेजू? म्हाका न्हू आमी नियाळ केल्या कित्याक तिका दिसोंक ना? कित्याक शी वॉज इन सॉरो, शी वॉज हॅविंग सेल्फ पिटी, शी वॉज इन फियर, शी वॉज इन एंग्जायटी, शी हॅड डाउट्स अँड शी हॅड
ओल्ड बिटर मेमोरीज. तिच्या थंय आसलें तें दूख, तिका आसली ती स्वादया. हांव पातकी जावन आसली, सोम्या तें हांव बरी जाली, पूण आज सोमी कुर्सार मेलो आनी मेल्या उपरांतय ताची निर्ची कूड कोणेगी सोर्न व्हेल्या आनी म्हजें जिवीत कितें जातली असले एक आखांत भिरांत खावजेणी फाटल्या जिविताचे सगळे कोडू अनुभव तिका उगडास येता आसतना ती सगळीच संपूर्ण तरान कंगाल जाली. देखून जेजू तिका दिसलो ना. म्हाका न्हू आमी दैवी केलो रेत्र मेंदार केदाळे आंतरीक बरी भलायकेची रितेर दवरता. आंतरीक बरी भलायकेची रितेर म्हळ्यार कितें? जर तर आमकां आमच्या जिविताचे कोडू अनुभव आसात तांतले आमी भायर येवना तर आमी वायट सवयांक वळख जाता. मेनी पीपल ड्रिंक सोरो टू बेरी देअर सोरो म्हणजे तांचे दूख उणें करूंक ते सोरो पियेतात, या बिडी सिगरेट ओडटात, पोसणें पळयतात, वायट करण्यांक वायट सवयांक वळख जातात आनी तांचें जिवीत पिड्ड्यार करतात. आंतरीक बरी भलायकी मेळिल्ल्या वेळार तांचें जिवीत रुपांतर जाता, परिवर्तन जाता, बदलता, नवें जाता. रेतीद्वारी तांकां नवें जिवीत मेळटा. परवां 25 तारखेतावन 20 आनी 8 तारखे पर्यंत आंतरीक बरी भलायकेचे विशेश रेतेर आसा. ताच्या उपरांत 20 आनी 9 तारखेतावन आमाल्यां खातीर खंयच्याच वायट सवयांक वळख जाल्ल्या पासत तांच्या कुटुंबा समेत रेतेर करूंक थंयसर अवकाश आसा. 20 आनी 9 तारखेतावन ऑगस्टाची 1 तारखे पर्यंत अशें आमी रेतेर करता आसतना मागदलाच्या मरये बरी जेजू म्हाका तुका त्या रेतेर वेळार नांवान आपयता. मरये म्हूण आपयता आसतना मोरी जाणा जाता आपूण देवाची संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान म्हाका रचलां, ताणें म्हाका आपयलां, ताणें म्हाका विंचलां. ह्या संवसारांत हांव पातकां वळख जाल्यारय समी म्हजी सर पातकां बक्षिता, म्हाका नवें जिवीत दिता. देतना मरयेक जेजूचो अनुभव जालो, जेजूक ती वळखली आनी तिचें जिवीत रुपांतर जालें. तर मोगाचें नांव देवीकलो रेत्र मंदिराक येवया, रेतेऱ्यो करया, आमी मोगाचें नांव समी वळखुया, आमी आंतरीक बरी भलायकी जण घेवया, आमचें जिवीत संपूर्ण तरान नवें करून घेवया. समी जेजू आमा समेस्तांक कृपा दिवन दी. मागदलाचे मरे आमा समेस्ता बसत विनंती करून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गीत नंबर C14 500 भेटैता बापा उनोवाइन तुका दयेन तुगे कानिकामची तुका ती मानवून दी. उंडोवाइन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. भावा भयणीनो आमी बेटोनचे हेमिसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस जादावा सरस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा दी म्हाका वेगवेगळ्यो बळयो तुका भेटोवंक तुज्या परचे तुवें फरमायले त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्ण पावयल्याय. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन वपताव तर तूं तो दयेन मानून घे. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रेतीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली तर क्रिस्तमच्या सम्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटा तर तांच्या सांगाता आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबार असो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्परा
बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकळोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां तुज्या कुशा प्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें आमचे भितरचे म्हाका फावना उदरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन.
गीत नंबर E20 504. काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू परसून अर्गां दिता सोमी देव मुजो सोडवोंदार मुजो आयलाय मुजे घरी जावं सैरो पातकी हांव तरी इश्ट जालाय मुजो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू परसून अर्गां दिता. काळजांत आयिल्ल्या जेजूचो आमी अनुभव करया आनी ताजे लागीं उलोवया. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं म्हज्या काळजांत आयलाय, काळजांत आयलाय, म्हज्या काळजांत सदांच तूं राव, सदांच तूं राव. सांत मागदलाच्या मरये बरी, मरये बरी हांवें पातकी जिणी सांडूंक, जिणी सांडूंक आनी संपूर्ण तरान तुजे थंय एकवटोंक, म्हज्या काळजाच्या गुंडायेत हांव तुजो मोग करूंक म्हाका तूं फावो कर. अर्गां तुका जेजू, ओगळाप तुका जेजू, हांव मोग करतां जेजू. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, सर्गीच्या देण्याने तुवें आमकां दोशी केल्याय, तर मागदलाच्या मरये बरी आदली पातकी जिणी सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिविती धरूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. ह्या हप्त्याच्या समारा दिसास मगदलाच्या मरयेचो उडास करता. तर ह्या हप्त्यांत कोणाक कुमसार जावंक आसा जाल्यार दैवीक लोरित्र मंदिरांत हर एका दिसा सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शनिवारा सगळ्या दिसांनी हांगासर कुमसारांक अवकाश आसा. सकाळीं 10 वरां तावन 1 वरां पर्यंत वचोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित कथ्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच सुन्न वार्ता. अर्गां तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये जीव दातारा. रस्ता तूं रस्ता हांव तुझे नांव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित कथ्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून वार्ता. मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मोरी आशिर्वादी आमकां. भाग्यवन कुसाचे करुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.